नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गवळी वखदांच्या वेव्हाराचें नेटवर्किंग थेट चलता. कोलवाळ जेलींतल्यान ही गोंया खातीर लजेची बाब म्हणटा एल्विस गोम्स. कोणाचेच नांव मारूंक ना भायर. केंद्रान शिफारस केल्ल्यान बायलांच्याय नांवाचो विचार सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. कामाची दखल घेवन लोकसभा वेंचणुके खातीर नांव आयला मुखार. पक्षाचो निर्णय आसतलो मान्य. उमेदवारी मेळटा ताका वेंचून हाडपाचो यत्न. भाजपाची फुडारी सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास. आरजी पक्ष समाजा खातीर कलंक आसा अशें म्हणपी विधानाचो करतात निशेध. उडाणटप्पू नेत्याक प्रश्न विचारपाचेच आरजीचो सुदिनाक तोमणो. देशांतल्या सिटीज 2.0 आव्हानांत पणजे शाराची निवड. सिटीज 2.0 आव्हानांत देशभरांतल्या 84 स्मार्ट सिटींनी घेतिल्लो वांटो. तिराळीच्या कमांड वाठारांतल्या बेकायदो बांदकामाचो अहवाल 8 दिसां भितर करचो सादर. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचो तिळारी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कोलवाळ जेलींतल्यान गवळी वखदांचो वेव्हार चलता. हाचे वयल्यान गृह खातें, कायदो आनी सुवेवस्था कशी अपयशी थारल्या तें कळटा. गवळी वखदांचो वेव्हार थेट जेलींतल्यान चलता ही बाब गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपी अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्सान केलां. जेल चालीक लावपी हांवूच. आनीक हें जें कितें आतां आयकूंक मेळटा तें खरेंच म्हणजे बरेंशें अशें आयकूंक मेळना जेल एडमिनिस्ट्रेशना बद्दल. आनी गोंयचें नांव बाद जाता हितून भितर. हें गोंयचें नांव राखपा खातीर सरकारान खरें म्हणजे पावलां मारूंक जाय आशिल्लीं. खरें ताणें आतां सिव्हील जे ऑफिसर्स हेड करताले हो डिपार्टमेंट ते काडून आतां पुलिसांच्या हातांत दिल्ले. तरी सुद्दां कांय सुदारणा जायना. मेन म्हणटा तें कितें आसा, आतां एकच जेल आसा गोंयांत भितर, एकच जेल प्रिमायसीस. हांगा सड्यार जी जेल आशिल्ली ती ताणें बंद उडयली म्हणटा. कित्याक बंद उडयली इतलीं वर्सां आय डोंट नो. ताचें खरें म्हणजे रेनोवेशन करून थंय बी एक जेल रेडी करून दवरूंक जाय आशिल्ली. आग्वाद ताणें ती आतां प्रायवेटायज केली म्हणटा. आनीक म्हापशा जो ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्लो, मडगांव ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्लो तो बंद उडयलो म्हणटा. हे सगळे कडेन अशें सॅटेलायट जेल कित्याक जाय? कित्याक जेन्ना अशे प्रसंग येता आनीक आतां एकाच जेलीन आसल्या कारणान खुबशे जेंचें नेटवर्कींग जाता भितर वीच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टाफ ऑल्सो टू मॅनेज. तेन्ना ते इंटेलिजन्स यूज करून कांय लोकांक फोडचें पडटा. कांय जेल जे हितून आसा भितर आसा तांकां सेपरेट करचें पडटा. तांकां दुसरे जेलीन धाडचें पडटा. हें आतां हांव पळयता ते भाशेन इट इज एन ऑर्गनायज रॅकेट. सगळ्यांकूच पयशे मेळटा आसतले. खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. जर ऑफिशल्स इनवॉल्ड आसा तांकां कडक पनिशमेंट जावपाक जाय. आनी ना जाल्यार हें चड आतांचें बारी वयतलें. जेलीन बसून जर ड्रग नेटवर्क चलयता ही गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या ह्या सरकाराच्या अंडर. हें खरेंच एक लजेची बाब. लोकसभा उमेदवारी खातीर गोंयच्यान धाडिल्ले कोणाचेच नांव संसदीय समितीन भायर मारूंक ना. पूण दादल्या वांगडा बायलांची नांवां धाडची अशी शिफारस केंद्रान केल्ल्यान आतां बायलांची नांवां धाडून दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दुसरे वटेन शेफाली वैद्य सांगता वेट अँड वॉच म्हणून. भाजपान दक्षिण गोंया खातीर आपली रणनिती बदलल्या. दक्षिण गोंया खातीर बायल उमेदवार दियात असो निर्देश भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दिल्ल्यान भाजपान बायल उमेदवाराचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या खंय. ऐकात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें म्हणटा ते. पण भारतीय जनता पार्टी ही बिलीव करता, महिलेचो सन्मान करता. म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टिमीत ठरयल्लें आसा की प्रत्येक कडेन जितके कडेन शक्य आहा तितके कडेन प्रत्येक राज्यांत हो वुमन कॅन्डिडेट दिवपाकूच जाय. विनिबिलिटी पळोवन प्रत्येक कडेन वेगवेगळे सीट जे आसा ते सातत्यान महिलांच्या खातीर ह्याच फावटी रिजर्वेशन नासतना सुद्दां महिलांक सीट दितले. त्या खातीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन ऑलरेडी आमकां महिलांची नांवां तेज्या बरोबर रिकमेंड कर म्हटलें. अध्यक्षान जशें सांगलें की नांवां रिजेक्ट जावंक ना. कोणीच कशाच पद्दतीचे म्हणजे वेगळ्या पद्दतीन हे घेवचें न्ही किंवा वेगळ्या पद्दतीन प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया हाजेरूय विशय येवचो न्ही. ह्या 3 नांवांच्या बरोबर आनीकूय महिलांची नांवां जी आसा, कारण आमी सदांच पळयता की पुरुशांचीच नांवां कित्याक धाडली वता.
कारण आमचे बाकीच्या राज्यांनी एकंदर जेन्ना 10-15 सीट असता तेन्ना 10-15 सिटाच्या जाग्याचेर एक 7-8 सिटाच्या जाग्याचेर महिलांचीय नांवां ते धाडटा. पण गोंयांतल्यान आज पर्यंत आमी महिलांची नांवां धाडूंक नाशिल्लीं. सो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमी आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नांवां येता आसतना महिलांची नांवां येवप गरजेचें आसा आनी ह्या नांवांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले, आमी स्क्रुटनी करतले आनी तेज्या उपरांतूच नांवां सिलेक्ट जातलीं. दक्षिण गोंयचे उमेदवारी खातीर भाजपान कांय नांवां धाडिल्लीं, पूण दादल्यां वांगडा बायलांची नांवां धाडची अशें भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी कित्याक सांगलें तें कळपाक मार्ग ना. हे विशीं भाजपाचो फुडारी दामू नायक कितें सांगता तें पळयात. फायनल चर्चेन कितें नांवां महिला स्ट्रॅटेजी चेंज केली बीजेपीन की महिलांक दिवपा संदर्भात विचार चल्ला. साऊथ गोवा सीट सगळीं नांवां आसा आनी त्याच बरोबर आनीकय भितर नांवां एड करून ताजेर विचार जातलो. महिला हय विचार जातलो. अशें कितें जालें की चेंज केलें म्हणजे पयलीं नांवां वचूंक नासलीं महिला, आतां धाडची पडली. केंद्रान सांगल्या उपरांत कमिटेड आसा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, कारण 33% रिजर्वेशन आसतलें किंवा आनी कितें आनी गजाली ज्यो आसा त्या हातूंत मागीर तुमकां अध्यक्ष सांगतले. उमेदवारी विशीं आपले कडेन अजून कोणेच संपर्क करूंक ना. ताका लागून आपूण वेट अँड वॉच भुमिकेत आशिल्ल्याचे शेफाली वैद्य हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. दक्षिण गोंया खातीर शेफाली वैद्य हांच्या नांवाचो विचार जावं येता अशी बातमी गोमंतक टीव्हीनूच दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजप पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयच्यान बायलां उमेदवारांची नांवां मागल्यात. ही अभिमानास्पद गजाल. म्हज्या कामाची दखल घेवन लोकसभा वेंचणुके खातीर म्हजें नांव मुखार आयलां. भाजप पक्ष जे कितें निर्णय घेतले ते मान्य आसा. पक्ष जाका उमेदवारी दितलो ताका वेंचून हाडप होच आमचो यत्न आसा अशें भाजपाची फुडारी आनी मुखेलमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंतान सांगलें. म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या इतल्या वर्साच्या कामाची दखल घेता आसतना पत्रकार बंधू आसतले किंवा इतर सगळ्या माध्यमांच्यान म्हजें नांव मुखार सरलें. हांव तेंचे सगळ्यांचे उपकारी आसा. पण पक्षांचो निर्णय हो सर्वमान्य आनी सगळ्यां खातीर शिरसावर आसतलो. सो पक्ष जो निर्णय घेता त्या निर्णयाचेर आमकां सगळ्यांक मेळून काम करपाचें आसा आनी जाका उमेदवारी मेळटा ताच्या खातीर मुखार सरून आमकां काम करपाचें. आरजी पक्ष समाजा खातीर कलंक आसा अशें म्हणपी सुदीन ढवळीकराच्या विधानाचो आमी निशेध करतात अशी तिडक आरजी पक्षान उक्तायली. जो मंत्री प्रश्नाक जाप दिता थंय आमी मस्ती करिना, पूण उडाणटप्पू नेत्याक आमी प्रश्न विचारतातूच असो तोमणो आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परबान सुदीन ढवळीकराक मारलो. शेनवारा मंत्री सुदीन ढवळीकरान पंचायत चलो अभियाना वेळार आरजीचो कार्यकर्तो विश्वेश नायकाचो गळो दामतलो अशी धमकी दिल्ली. पूण अशा उडाणटप्पू नेत्याक आमी प्रश्न विचारतलेच अशें आरजीचो मुखेली मनोज परब सांगता. आरजी पक्षाक सुदीन ढवळीकरान समाजा खातीर कलंक म्हणला, ताचो आमी निशेध करतात अशी तिडकय आरजी पक्षान उक्तायल्या. उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार ना म्हण भाजप परत परत श्रीपाद नायक हांकां बसयता असो मनोज परब सांगता. आमी जे विचारता त्याचो आन्सर आमकां दिता नाल्यार अटेम्प्ट तरी जाता त्या जाग्याचेर आमी थंय मस्ती करिना. पूण ज्या जाग्याचेर असले उडाणटप्पू मंत्री, दोगूय उडाणटप्पू मंत्री थंय बसलेले आनी हो म्हातारपणान आतां गुंडा जावपाक सोदता पळय सुदीन ढवळीकर, तुज्या आंगांत ना ताकद. तूं आतां थंय रेड बुल घेवन येयल्लो काय हुर्राक मारून येयल्लो नवीन सिजनाचें आमकां खबर ना. पूण सकाळच्या फुडें जी तुका ताकद येयली पळय, वी वॉज शॉक. असेंब्ली तोंड उकतें घालता न्हिदता म्हण तूं. पूण तुका एक सांगता, आरजी पार्टी कडेन जी फकाणाची तुवें केल्या, आरजी पार्टीक जो समाजाचेर कलंक म्हटला हो आयज जे आमचे 93,000 जे वोटर आसा त्या वोटरांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो. जे लोक लाखांनी लोक आमकां ह्या फुडें मत मारपाचे आसा, जे आमचेर विश्वास दवरता त्या लोकांक तुवें समाजाचेर कलंक म्हटलेले आसा, त्या लोकांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो आसा. जो रिस्पॉन्स आसा सांगता कितें की रिस्पॉन्स चड बरो आसा आनी हो रिपोर्ट बीजेपीक पावल्लो आसा आनी तेकाच लागून ते दुसरो कॅन्डिडेट सुद्दां काडपाक भियाता आनी आयज श्रीपाद नायकाक सुद्दां तिकेट दिवपाचें कारण कितें की जेन्ना ह्या बीजेपीक खरो कॅन्डिडेट जाय आसलो, जर श्रीपाद नायकूच जर कॅन्डिडेट आसले लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. श्रीपाद नायकूच जर तांकां कॅन्डिडेट जाय आसलो जाल्यार 6 म्हयने पयलींच्यान ते श्रीपाद नायकाक ते प्रोजेक्ट करपाचे. अटल सेतूच्या पुलाचेर म्हाका जुवारीच्या पुलाचेर दिसता तेन्ना श्रीपाद नायकाक कसो तेंच्यांनी बसयलो, कसो तो रागार जालो, म्हाज्या कानान सांगून कसो ताका वयर येलो, कितें हें सगळें नाटक सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. श्रीपाद नायकाची नाराजी लोकांनी पळयल्ली आसा. म्हणजे तांकां एक्चुअल तो नाका आसलो, पूण तेंच्या कडेन आनी दुसरो लिडर ना. म्हणजे येदी व्हडली पार्टी पूण लिडरशीप नासलेली पार्टी आसा ही. कित्याक तेंचे सगळे भाड्याचे आहा.
सगळं आख्खे काँग्रेस 99% काँग्रेस घेऊन आहे ती पार्टी चलयता. सो त्यांच्याकडे बीजेपीचो असो कोण लिडर ना. ऑनरेबल मिनिस्टराकडे एक क्वेश्चन आसा म्हणून. ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्ना हो धवळीकर थंय उठलो आनी म्हणपाक लागलो एक काडा थंयचो वच रे म्हणपाचो आमचो. आनी पुलिसांनी व्हरून म्हाका थंय हें केलो, थंय दवरले आनी जो आमचो PI साहेब आशिल्लो लोटलीकर ताणें बरे तरेन हें हँडल केलें. बरे तरेन सांगपाक लागलो म्हाका कितें कितें कशें तें सगळें तेणें सांगलें. मागीर तेणें मामलेदाराक हाडलो आनी म्हाज्या फुड्यान दवरलें आनी सांगलें. आमी मागीर मामलेदारा कडेन उलयतालो. हांवें ताका एक्सप्लेन केलें कितें क्वेश्चन आसा तें आमकां थंय मांडपाक जाय आशिल्लें म्हणून. आनी तेन्नाच जेन्ना सारकें एक्सप्लेन करताले फूल व्हिडिओ तितून आसा सगळें तेन्ना एक्सप्लेन करतालो अकस्मात ढवळीकर येयलो थंय आनी कितें जालें तुजें हेका कितें जालां आनी गळो दवरून ते फाटल्यान फोटो दिसता ते म्हणपाक गळो दवरून हांगाच मूठ दितलो म्हणून. पंचायत चलो अभियान हे फटिंगपणाचे धंदे असो आरोप आमदार विरेश बोरकारान केला. दादागिरीचो सरकार म्हणल्यार भाजप पक्ष जावन आसा अशें विरेश बोरकार म्हणटा. नो हो जो पंचायत चलो अभियान आसा हो टोटल फेलियर आसा. हो फटिंगपणाचे धंदे आसा. हे PR BJP लोकसभा इलेक्शनाचे धंदे केल्लो आसा आनी करूंक ना. नाल्यार सीएमान हेजेर जाप आन्सर दिवपाक जाय. सीएमान सांगपाक जाय की धवळेकरान जे उलयलां ते फटिंगपण आसा. धवळेकरान रॉंग उलयल्लो आसा आनी तेजेर हें करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक लोकांचो म्हणल्यार आमचे तिजोरीचो सरकाराच्या तिजोरीचो पयसो वयता आनी तो पयशांचे खंय ना खंय हे जी एक्टिविटीज आसा जावं हे प्रोग्राम्स आसा ते हांगा घडयता. तितून जो सुदीन ढवळेकर आसा मिनिस्टर सुदीन ढवळेकरान तुम्ही पळयलां आसतलें माचे वयल्यान देंवलो सकयल. जेन्ना विश्वेश आमचो आसलो विश्वेशा फुडें येयलो आनी ताका म्हणूंक लागलो आपूण तुज्या गोवा धांवतलो म्हणून. हें जें विधान आसा म्हणल्यार आयज खंय पावल्लें आसा. मिनिस्टर देंवता सकयल जेन्ना तो मामलेदारा कडेन आनी पुलिसा कडेन उलयतालो तेन्ना थंय येवन ताका धमकी दिता की आपूण तुजो गोवा धांवतलो आनी तेजे जे कार्यकर्ते आसा ते उडोवन येतात. म्हणल्यार हें जें आसा हेजो आमी निशेध करता. कारण अशें चालू जाल्लें आसा की आयज दादागिरीचो जो सरकार आसा हो BJP सरकार जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. केंद्रीय गृह तशेंच नागरी विकास खात्या वतीन आयोजीत सिटीज 2.0 पणजे शाराची निवड जाल्या. सिटीज 2.0 वतीन नोव्हेंबर 2023 देशभरातल्या 100 स्मार्ट सिटींक निधी मेळोवपा खातीर प्रस्ताव धाडपाचें आव्हान दिल्लें. पणजे स्मार्ट सिटीचे वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्स हाणें सिटीज 2.0 चॅलेंजीत पणजेचें नांव आयिल्ल्यान खोस उक्तायली. It is extremely pleasing that Panjim has won the Cities 2.0 challenge. The team has worked very hard and our Panjim model has been recognized. Our waste management model, which is citizen-centric, with citizen at the focus, we will see that we will work hard tirelessly and Panjim would project a model which is circular, environment friendly and climate resilient. दिवचल मतदारसंघात तिळारीच्या कमांड वाठारांतल्या बेकायदो बांदकामाचो अहवाल 8 दिसां भितून सादर करात अशी शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन तिळारी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. ह्या विशया वयल्यान आमदार आनी अधिकाऱ्यांचेर फोग काडलो. सरकाराच्या पंचायत चलो अभियाना खाला मंत्री रवी नायक हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाचे सयत सोमाराक सांजे लाडबारशे पंचायतीक भेट दिली. ह्या वेळार सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लोकांनी मंत्र्या समकारात समस्या मांडल्यो. आदले सरपंच श्याम हरमळकर हांणी तिळारी कालव्याच्या कमांड वाठारांतल्या बेकायदो घरांचो मुद्दो उपस्थित केलो. लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक यत्न करतले अशें उतर मंत्री रवी नायक हांणी दिलें. कितले ऍक्शन घेतला तुम्ही काय ह्याच्या पहिली कमांड एरियेत घरात ना म्हाका करेक्ट आन्सर जाय. माझ्याकडे सगळे पेपर आसात बॉलचा पेपर घेऊन बघता म्हणून चार्ज असतो जागा फुले आन्सर द्या. म्हणून ह्या लोकांचा विश्वास रावला मागीर त्यांना तिथला आन्सर म्हाका सांगा ना प्लीज म्हाका ब्लॅक अँड व्हाईट जाय. हांव एक नोट मूव करता. कितल्या दिसांनी दितलो आन्सर म्हाका
कितल्या दिसांनी दिसलो आन्सर 38 खूप झाले 38 कित्याक सगळे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कमांड येयले इलिगल घरात कितें आसा ते म्हाका सगळें जाय कोणी एन्करेज केली कोणी एन्करेज केली हो न्हू तुजो प्रश्न विचारा बरेचशी विचारा आवश्यक हे अंडर इन्स्ट्रक्शन मुख्यमंत्री सगळं काढलो आणि सगळे बदलाक धाडला जाल्यार आसले काल मॉर्गेज सुद्दां जाला जाणा वाटली मॉर्गेज सुद्दां गेलो इश्यूज गेलो आमी सगळे कडेन भोंवतात सगळे आमी सगळे कडेन भोंवतात आनी लोकांनी कितें आसा सगळें तेजे रिपोर्ट उरतले आनी तो रिपोर्ट सगळो तरेचो सरकारा वयतले डिपार्टमेंटा वयतलो आनी तेजी कारवाई करपाक आनी कारवाई करता आसतना मागीर आमचो हे जे मागीर हें आसा तो रिपोर्टार सगळी कितें विचारता जाल्यार मागीर आमदार मॅसेंजर विचारपाक मागीर हें मागीर गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ईव्हीएम मशीनाचेर बंदी घालची म्हणून वेंचणूक आयोगाक निवेदन दिवपाक गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक पुलिशेन आडोवन धरले जाल्यार कांय जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. उपरांत 5 जाणांक मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिवपाची परवानगी दिली. वेंचणुको ईव्हीएम यंत्रा वरवीं न्हय तर मतपत्रिकेन घेवच्यो अशी मागणी घेवन आल्तींच्या वेंचणूक आयोगाचेर आयज काल मोर्चा व्हरपाचो आंदोलकांक पुलिसांनी आडयले. ताका लागून हांगा कांय काळ ताण निर्माण जाल्लो. ह्या आंदोलनात भानुप्रताप सिंग, सावयो कुतिनो, रामा काणकोणकर तशेंच तनोज आडवलपारकर हांचे सयत कांय कार्यकर्ते थंय हजर आशिल्ले. वो ज्ञापन हमने जब हम देने गए तो जॉइंट इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पे थी लेडी, तो हमने कहा भाई आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है नहीं तो हम आपको तो नहीं देंगे. वो कहना हमें ही दे दो कि नहीं हम देंगे उनको जो हेड है. तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेड उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लोगों को इसीलिए टाइम लग गया. जब वो आए तब हमने उनको अपना ये ज्ञापन दिया. ये ज्ञापन और इसके साथ जो 1 लाख गोवा के लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं वो भी हमने उसकी कॉपी उनके साथ में दी. ये उन्होंने यहाँ पे जोरदार तालियां, गोवा की जनता को जोरदार तालियां, जो 1 लाख लोगों ने साइन करके आज ज्ञापन जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जमा करा है. ये पहली बार है कि किसी स्टेट के 1 लाख जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करके कोई ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचाया है. ये पहली बार है. तो गोवा के लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली. ये बाकायदा उन्होंने रिसीव करके दिया है. इस पे एंट्री नंबर है EN नंबर 7668/C. ये दिया है और आज की डेट है L और आज की डेट है 4/3/2024. 11.5 लाखांतल्यान 1 लाख लोकांनी ऑलरेडी सिग्नेचर मारलेले असतात. गावांनी आम्ही अजूनपर्यंत पावले ना तरी सुद्धा 1 लाख म्हणल्यार 10.25% ऑफ द गोवन्स ऑब्जेक्टेड फॉर ईव्हीएम. लक्षात घ्या 1999 सगळ्यांत पयली इंडियन तर ईव्हीएम इम्प्लिमेंटेशन जाला जाल्यार ते गोंयांत जाला आणि सगळ्यांत पयली तर बंद जातले 24 एक लक्षात घेवपाची गरज आसा. आमकां काही लोकांनी थंयसर पुलिसांनी इन्स्ट्रक्शन आयिल्ल्या प्रमाणे पुलिसांक हांव म्हणटा की जून हांगा वयर आयले जाणटी बायलां, जाणटे मनीस सगळ्यांक पयलीं हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक लागून 70 years वॉकिंग डावन फॉर 3 kilometers फ्रॉम बेजार टू इलेक्शन कमिशन फॉर जोगनी. दिस इज पॉवर ऑफ गोवन. आनी लक्षात घ्या जरी तर आमी 4 किलोमीटर चलपाक रेडी आसात जाल्यार आमचे यंगस्टर्सांक उलो मारतात. आमी गोंयान 2 सीट जरी असले जाल्यार गोंयान ईव्हीएम मशिनाचेर आमी करूंक दिवचो ना. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदूशीत जाल्ल्यान पिवपा योग्य ना. आरोग्य संचालनालयाचो उदकाच्या नमुन्यांचो अहवाल आयलो. पंचायतीन आयज फाल्यां करून उदकाची तपासणी फुडें धुकलतले. हे सगळ्याक पंचायत जबाबदार म्हणून थळाव्यांचो आरोप. नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचें उदक न्हंयत सोडिल्ल्यान रगाडा न्हंय दूशीत जाता म्हण थळावे बोवाळ मारताले. ग्रामसभेतय हाचेर बोवाळ जालो.
पंचायतीक सांगूनय कांयच उपेग जायना म्हण थळाव्यांनी उदकाचे नमुने तपासपाक दिले. त्या नमुन्याचो अहवाल आयलो. गोंय भलायकी संचालनालयाचे अहवाला प्रमाण उदक सामके दूषित, पिवपाक लायक ना. ज्या गोष्टीची आम्ही वाट पळयताले, आम्ही तुमकां सांगलेले रगाडा नदीची प्रदूषित जाल्या आणि आम्ही सतत म्हणत असले आमच्या थ्रू की बाबा उदक जे आसा ते सगळें गदूळ जाल्लें आसा, सगळें तरी पोल्युटेड जाल्लें आसा. खंय ना खंय आमी तितून एक केमिकल एक्झामिनेशन मागलेलें. आमच्या थ्रू आमचो जो ग्रामस्थ आसलो सिद्धेश नाडकर्डी तेणी एक कंप्लेन दिल्ली आणि तितून आमी मागून घेतलेले. प्लस आमी आमच्या थ्रू रिपोर्ट उदक टेस्टिंगाक दिल्ले. सो आतां आमकां थ्रू गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसे कडल्यान एनवायरमेंटल अँड पोल्युशन कंट्रोल विंगा कडल्यान जे ऑथरायज जे टेस्टिंग आसा तेजो आमचे कडेन रिपोर्ट येयल्लो आसा. जस्ट तुमकां वाचून दाखयता. बॅक्टेरियल एनालिसीस तेजे बरयल्लें आसा. तेजेर बरयल्लें आसा बॅक्टेरियोलॉजिकल एक्झामिनेशन म्हणून. तेजेर बरयल्लें आसा की बाबा तेजेर कितें आसा कंटेंट बरयल्लें आसा आनी तेजेर रिमार्क दिल्लो आसा द सॅम्पल ऑफ वॉटर एनालायज is found contaminated by a coliform organism. The water therefore cannot be recommended for human consumption as such. So तेजे क्लियर कट गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीन जे आमकां जे रिपोर्ट दिला तेजेर मेन्शन केल्लें आसा की बाबा आमी जे आतापर्यंत जे उदक खाता रगाडा नदीचे जे आमकां त्या नदीच्या पिठांतल्यान डायरेक्ट पंप करून जे उदक सगळ्या गांवांत सर्क्युलेट जाता ते उदक प्रदूषित आसा आणि तेच आमकां PWD आज सप्लाय करता उदक. सो म्हाजो पयलो डिमांड आसा की जाता तितल्या बेगीन तो पंप बंद करून जे उदक दूषित उदक आतां 3 वीक जाले आमी कंप्लेंट दिल्यार तेज्या पयलीं कितलीशीं वर्सां जाली ते उदक आमी खाता. सो खंय ना खंय पयली स्टेप आसा ती आमी डिमांड करता की जाता तितल्या बेगीन तो उदकाचो पंप बंद जावचो आणि उदकाचो सप्लाय बंद करून आमकां जाता तितल्या बेगीन पंचायतीन आमकां पिवपा लायकीचें जें उदक आसा जशें की ओपा ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्यान आमकां टँकरीच्यान किंवा खंयच्यान जाता तितल्या बेगीन विदीन एमर्जन्सी फाल्यांच्यान आमकां तें उदक पाणी पुरवठा आमकां करचो. सो खंय ना खंय आमचेर पंचायतीन कांयच कसलीच स्टेप घेवना. सो हेच्या खातीर जो कोण पंचायत बॉडी आसा किंवा पंचायत ऑथॉरिटी आसा तेजेर जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवची आणि जाता तितल्या बेगीन आमकां गव्हर्नमेंटान आतां तरी आयकून जे आमी सफर करता मे बी कितल्योश्योच डिसीजीस प्रॉबेबली ऑलरेडी आमच्या बॉडीन ट्रान्सफर जाल्या आसतल्यो. सो खंय ना खंय बेगीतल्या बेगीन गव्हर्नमेंटान हेजो सुटावो करून आमकां पाणी पुरवठा जो आसा फाल्यांच्यान चालू करचो. जे आज तेंच्यांनी ग्रामस्थांनी हेल्थाक रिपोर्ट दिल्लो उदकाची टेस्टिंग धाडलेले तेन्ना त्या उदकाची जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान रिपोर्ट आयलो की तें उदक कोणीच पिवपाचें योग्य ना आनी तो टेस्टिंग रिपोर्ट येवन आज हांगा जो रिपोर्ट येतरीर हांगा खळबळ माजली सांकोडे गांवांत की तें उदक सामकें दूषित आसा आनी दूषित हें उदक पिवपाक ग्रामस्थांक उपयुक्त ना. तेन्ना जे कोणी हें उदक दूषित केलां तेजेर कडक कारवाई करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. देशातले तरणाटे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या बरोबर आसात. विकसीत भारताच्या प्रक्रियेत तरणाट्यांचे मोठे योगदान आसा. त्या खातीरूच लोकसभेचो जाहीरनामो हो लोकांचो जाहीरनामो आसतलो. ह्या जाहीरनाम्यात तरणाट्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक स्वताचे सल्ले जे कितें आसा ते दिवपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मांडलें. सांखळे आयोजीत केल्ल्या रन फॉर मोदी रॅलीत मुख्यमंत्री उलयताले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे विजन आझादी का अमृत काळात फुडल्या 25 वर्सांचे विजन दवरता आसतना आमी पळयता की ही मॅसेज सगळ्या लोकां पर्यंत पावची म्हणून आज रॅली काडलेल्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. स्वयंस्फूर्तीत तेंच्यांनी जी रॅली काडल्या माननीय मोदीजीच्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात देशाचो जाल्लो विकास इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी राज्याचो जाल्लो विकास हो परत एकदा लोकांच्या मुखार दवरचो आनी फुडल्या 25 वर्सांचे विजन दवरून आमी सगळ्या जाणांनी ज्या पद्दतीची आयोजन केलां माननीय मोदीजीचे विजन विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे आनी ताच्याच खातीर तांच्यांनी मागिल्लो मॅनिफेस्टो विकसीत भारताच्या फुडल्या 25 वर्सां खातीर तितून करून मेन रोल जर प्ले कोण करता आसत जाल्यार आयचो युवक आयची युवती विच इज द एज ग्रुप बिटवीन द 18 to 25 हो एज ग्रुप जो आसा हो खऱ्या अर्थात तांचे विजन हे माननीय मोदीजी आपल्या मॅनिफेस्टो धाडपाक सोदता आनी तेच स्पिरीट घेवन हांव खरोखरूच प्रत्येक भुरग्याचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी फुडलो विजन फुडलो मॅनिफेस्टो विच इज द पिपल्स मॅनिफेस्टो जाका आमी म्हणटा ते विजन लोकां मुखार दवरपा खातीर म्हणून हाडिल्लो हो अवेरनेस त्या खातीर तांचें खरोखरूच मना पासून अभिनंदन. सकाळ पासून सुरू जाल्ली हॉस्पिटल जंक्शना पासूनची रॅली
ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लोकांच्या मदीं एक बरो उत्साह आनंद आणि प्रत्येक भुरग्याच्या मदीं आशिल्लो आनंद हे दाखोवन दिता की नवो मतदार आयचो जो आसा हो नवो मतदार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या बरोबर आसा. नवो मतदार विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आसा. नवो मतदार जो आसा हो मोदीजीच्या बरोबर आसा, हाजेच हे द्योतक आसा. म्हणून तर हांव परत एकदा तांचें अभिनंदन करता आणि निश्चितरित्या अशा पद्दतीच्या रॅली ह्या वेगवेगळ्या जाणांनी युवकांनी पार्टिसिपेट जावचे, आपले ह्या मॅनिफेस्टो सजेशन्स दिवचे. क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत विजन असलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां आमी म्हणटा की भारत देश विश्वगुरू जावपा खातीर एके वाटेंतल्यान फुडें वता. तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर ही रॅली आसा, तांकां फाटिंबो दिवपा खातीर रॅली आसा. ही देशाच्या विकसीत भारताक सपोर्ट करपा खातीर ही रॅली आसा. ह्या रॅलीचें अभिनंदन करता आणि प्रत्येक भुरग्यान ज्यांनी पार्टिसिपेट केला तांचे इवन दो त्यांच्या बरोबर आशिल्ले सगळे युवा वांगडी हांचे सातत्यान अभिनंदन करता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें. सोमारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें दवर्ली आनी नावेली पंचायतीक भेट दिवन लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. वीज आनी सिवेजीचे प्रश्न बेगीनूच सुटावे करतले अशें मंत्री आलेक्सान सांगले. पंचायत चलो अभियान कार्यावळीक आपल्याक आफोवंक ना म्हणून कागाळ करपी वेन्झीक आलेक्सान जाप दिली. आपल्या ऑफिसांतल्यान ताका फोन केल्लो, त्या भायर ताका वॉट्सॅपाचेरूय मेसेज धाडिल्ली. ताणें ती वाचली आनी तो ओग्गी रावलो. आतां तो येवंक ना जाल्यार आपणें कितें करप अशें आलेक्स म्हणटा. This is a lie. My office phoned him. He did not pick up the call. Thereafter, my office, I sent him a WhatsApp message. And we have got 2 ticks. What is the meaning of the 2 ticks? That means my colleague, Mr. Benzi Diegas, has read the message. तरी आसतना तो येना जाल्यार हांवें कितें करपाची? तुजे भाशेन कितें हांवें वचून पांय पडपाची, बाबा फाल्यां यो म्हणून. There are 2 ticks. I have not sent. My office has sent. For example, आज मुझे बराबर आमदार बोसुना तेका मेसेज गायले तो आज आयलो तो येना जाल्यार बरें. I am taking advantage of all of you all today. I am visiting Veli constituency tomorrow. 10:30 in the morning I am at Shinchini Panchayat. 12 o'clock I am at Veli Panchayat. Through your media I am requesting my friend Cruz Silva, MLA of Valley constituency, to please come. Last Samatuga, so much Today I make a commitment that I will visit these 4 constituencies after Lok Sabha election again. I will visit. It's my promise. Because you should not think it is a gimmick for election. That is why we are going around Panchayat. I will visit these 4 constituencies again after Lok Sabha election. ह्या आशिल्ल्या लंच टायम बुलेटीन मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.